जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान होय आमकां सैत मेळटा हालेलुया जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान जीवसार पडून मेळटा ताच्या नावान उबी रावल्यार कोणाच्यानच आमचेर वायट करूंक जायना जेसूच्या त्या पवित्र नावान होय आमकां सैत मेळटा। लुकाचें शुभ वर्तमान। फारिसेवांतल्या कोणेकल्यान आपणागेर जेवणाक ये म्हूण ताचे लागीं मागलें आनी त्या फारिसेवागेर वचून तो जेवणाक बसलो। आनी त्या गांवांत वायट नांवाची एक बायल आसली। तो फारिसेवागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून ती चंद्रकांती आयदनान परमलीत तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयाशी फाटल्यान रावून आपल्याक दुकानी ते पांय धुवंक लागली आनी आपल्या केंसांनी ते पुसून तांचो उमो घेवन तांकां तेल लायत आसली। ताका जेवणाक आपयलोलो तो फारिसेव हें पळोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो, हो बाकणार जाल्लो जाल्यार आपणाक आफुट्टा ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणो आसतलो आसलो। तर ती पातखीन परतीपाल करून जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, हांवें तुका कितें सांगचें आसा। आनी ताणें म्हणलें, सांग गुरुजी। एक सावकाराक 2 रीणकारी आसले। एकलो 500 देनार देवो आसलो आनी दुसरो 50। फारीक करूंक तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांयकूय रीण बक्षिलें। म्हणटच दोगांतल्या कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो। सिमांवान जाप दिवन म्हणलें, अदीक बक्षिला ताका, म्हाका अशें दिसता। आनी ताणें म्हणलें, सारकेंच सांगलें। आनी बायले वटेन वळोन ताणें सिमांवाक म्हणलें, तुवें हे बायलेक पळयलाय मूं? हांव तुमगेर आयलो आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें नाय, पूण हिणें आपल्या दुकानी म्हजे पांय धुले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले। तुवें म्हजो उमो घेतलो नाय, पूण ही आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयाचो उमो घेवनूच आसा। तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें नाय, हिणें परमल हाडून म्हज्या पांयाक लायलो। देखून हांव तुका सांगता, हिची जायती पातकां भोगसोली। अशें म्हूण हिचो व्हडलो मोग दाखोवन दिता। थोडें भोगसोलां तो थोडो मोग दाखयता। आनी ताणें तिका म्हणलें, तुजी पातकां भोगसोलीं। आनी बरोबर जेवणाक बसलोले ते आपले भितर म्हणूंक लागले, पातकां लेगीत भोगशिता तो कोण हो? आनी ताणें म्हणलें, तुज्या भावार्था वरवीं तुका थारोन मेळ्ळें, शांतीन वच। देवाचें उतर हें।